गोयचो मोटरसायकल पायलट हो गोयच्या येरादारी वेवस्थेतलो महत्वाचो घटक। राती उसरा बस मेळून आसुये, मात पायलट आसतलोच हाची गॅरंटी पायलटा परस ताची सेवा घेवपी गिरायकाक चड आसता। मात सध्या पायलटांचो हो व्यवसाय लव लव करून काबार जायत चल्ला। गोयात पयलीं 3,500 मोटरसायकल पायलट आशिल्ले, मात ताचो आंकडो देंवन आतां 2,000चेर पावला। हाचे मुखेल कारण मोटरसायकल पायलटांक परवानो दिवप येरादारी खात्यान पुराय बंद केला। पायलट सेवेची गरज सोंपली अशें ना, मात पायलटांक सरकारान आधार दिल्यार हो व्यवसाय परत नेटान चलूंक शकता, अशी प्रतिक्रिया अखिल गोय मोटरसायकल पायलट संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश ठाकूर हांणी दिल्या। आमचे कडेन आतां हें करपाक फंड ना। आतां आमी वर्साक जो एक सोविंद्र काडटा, ते सोविंद्रासून जे कितें आमचें हें येता तेजें आमचें ऑफिस जें आहा पळय मॅनेजमेंट आमी चलयता। कितें फायनान्स जे आहा पळय ते इम्पॉर्टंट आसता पळय, पयशे जे आहा पळय ते, आनी आमकां काय आनी काय मेळना, म्हणजे डोनेशन हें तें अशें कांय ना। आनी आमकां म्हणजे व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आहा त्या व्हडल्या व्हडल्याकूच मेळटा, ते कॉन्टॅक्ट आसल्या कारणान मेळटा, पूण ते सर्वसाधारण पायलटांक कोण दितलो। आतां आमचे काही ठरावीक ज्यो स्वस्त जे हें दिता, कितें एडवर्टायजमेंट दिता, एड दिता, तेचेर चलता। अशें काही आमचे ठरावीक सगळे आसा थंय, ते गेले की ते आपलें हें करतात, तेजेर आमी सगळें वर्साचें जे आमचें हें आहा पळय ते आमी चलयता। अशें परत आमचो डॉक्टर सावंत साहेबाक मेळोन 2-3 फावटी मेळोन तेजे कडेन याद करून दिल्या अशी सो प्रपोजल दिल्लो आसा। पूण आतां 50 वर्सां जाल्ले म्हणून आतां खूबशे कमी जाल्ले आसा, पूण जे आसात तांकां ती गरज आसा, तांकां ती चालू करची। जाता जाल्यार 60 वर्सां आहा पळय ती वाडोवन दिवची, जेणे करून जे अजून पायलटूच आहा तो आनी व्हडलो जावंक शकना, तो एक हेतून वचोंक शकता। निदान जितले उरले आतां 17 पासून बंद आसा, 17 ते 24 इतली बंद आसा। तेज्या कितल्याशाच लोकांक नवे नवे स्किमी करून दिला। स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत ते जर केला जाल्यार ती म्हाका दिसता पयलीं तांकां प्रिफरन्स दिवंक जाय आसलें पायलटांक, स्वयंपूर्ण गोवा। आतां स्वयं मित्र म्हणून आसा, पूण ते खंय मेळटले कोणाक मेळटले ते आमकां कांय खबर ना। गोयभर 64 मोटरसायकल पायलट स्टँड येरादारी खात्यान अधिकृत केल्यार वर्सां जाली, पूण थंय एक ल्हानशी शेड बांदून दिवपाची तांची सादीशी मागणी पूर्ण करपाक सरकाराकडे इच्छा ना। हाका लागून मोटरसायकल पायलटांक अजूनय कडक वत आणि पावसाचो मारो सहन करचो पडटा। मोटरसायकल पायलटांचे हे आणि असे साबार प्रश्न उप्रासिल्ल्यान तांचो आंकडो कमी जालो म्हूण अजाप ना। गोंयान खुबश्यो अश्यो वैशिश्टपूर्ण अश्यो गोष्टी आसा, आनी तातूंत भितरली एक म्हणजे मोटरसायकल पायलट, जो गोंय भारतां भितर खंयच मेळना अशे तरेची ही युनिक अशी सर्वीस गोंयान कितलीशींच वर्सां पासून चालू आसा। सो ही एक गोंयकारा खातीर हें एक भुशण अशें आसा, आनी लोक ताचे बद्दल खूब अभिमान आसा लोकांक आनी गोंयकारांक की गोंयान अशे तरेची युनिक सर्वीस आसा, आनी तांचेर लोकांचो खूब विश्वासय आसा। आनी अशे तरेची सर्वीस गोंयभर अशे तरेचे पायलट्स तुमकां नाक्या नाक्याचेर मेळटले, आनी ते एक व्हेरी इम्पॉर्टंट अशी पब्लीक सर्वीस करता आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन काम करता। सो इतलें आसूनय बीन तांकां हाजे पयलीं खूब राजकारण्यांनी तांचो फायदोय घेतला आनी तांकां वेगवेगळ्यो गोश्टी प्रॉमीस केल्ल्यो, पूण आतां हालीं तेंपार तांचें राजकारण्यांचें लक्ष तांचे वयल्यान गेलां आनी तांकां कोण हेल्प करपाक सोदना आनी कंप्लिटली दुर्लक्ष जालां। आनी ताचे खातीर तांचे खूब अशे प्रॉब्लेम तयार जाल्या, आनी हे प्रॉब्लेम जाल्ल्यान आतां हो वेवसाय कमी जावपाक लागला। फाटलीं कांय वर्सां खुबशे मोटरसायकल पायलट कमी जाले। सो हे जर बंद जावपाक जाय आनी हो जर धंदो आनी ही एक युनिक सर्वीस गोंयची जर उरपाक जाय फ्युचरा खातीर, आनी गोंयचें नांव भारता भितर एक वेगळे भशेन उरपाक जाय जाल्यार हो बिझनेस गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन लक्ष घालून ह्या बिझनेसाक सपोर्ट करपाक जाय, आनी तांचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते जाता तितले बेगीन सॉल्व जावपाक जाय। आनी गोंयकारांकय बीन ही सर्वीस चालू केलेली जाय आनी ताजी तशी सर्वीस तांकां फुडें मेळटली। सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।